सप्टेंबर 2025 तिराळी सैमीक दिवसांतलो हत्ती ओंकार गोंयांत आयिल्लो. सुमार 15 दीस ताणें गोंयांत राबितो केलो. उवें परसकडे तोरशे वाठारांत जायत्या शेतांनी शेतकऱ्यांचें लुकसाण केलें. ते उपरांत महाराष्ट्रांत वचून परत गोंयांत आयिल्लो. डिसेंबरांत ताणें परतीचो प्रवास करीत तिराळी अधिवासांत गेल्लो. तो गणेश ह्या टस्कर हत्याकूय मेळिल्ल्याचे रिपोर्ट आयिल्ले. आतां तो परत गोंयच्या शिमेर दिश्टी पडलो. दोडामार्ग तालुक्यांतल्या सासोली गांवांत आयिल्ल्याचे व्हिडिओ एक्सक्लुझिव्ह प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्यांत कॅप्चर जाल्यात. आमी आसा सध्या सासुले गांवांत. सासुले गांव महाराष्ट्रान पडटा तशेंच गोवा बॉर्डरीचेर आसा. फाटले 6 म्हयने जाले ओमकार हत्ती हो महाराष्ट्राच्या आनी गोव्याच्या बॉर्डरीच्या जंगलांनी हो भोंवता. आयज हो सध्या गोवाच्या बॉर्डरीचेर जे गांव आसा सासोली दोडामार तालुक्यांतले हे गांव, ह्या गांवांत सध्या हो स्पॉटेड जाला. काल ओमकार हत्ती हो बेडशी सायडींतल्या एका गांवांत आसलो आनी तेज्या उपरांत दनपारचे 3:30 काय रातचे 3:30 ह्या टायमार तेजो ट्रॅकिंग हो फॉरेस्ट ऑफिशल्सा कडसून सुटलो. तेज्या उपरांत तेजें ट्रॅकिंग जायना जालें. तेज्या उपरांत पण ऑफिशल्साचें अशें म्हणणें आसा की तेजें ट्रॅकिंग हे तेजें चेकिंग हे चालू आसता. ते खंयच्या रुटान हो हेज्या फाटल्या दिसांनी हो भोंवतलो त्या रुटाचेर फॉरेस्ट ऑफिशल्स हे हांगा तेका चॅक करपाक म्हणून रावतले. आनी आयज सांजचे 5:30 वरांचेर सासोली गांवान हो ओमकार हत्ती हो लोकांक दिश्टी पडलो. तेज्या उपरांत ऑफिशल्स तशे गांवचे लोक हे हांगा जंगलान आसा आनी जंगलांतसून तेका परत धांवोवपाचें काम हे सध्या ऑफिशल्साचे तशे गांवच्या लोकांचे सुद्दां आसा. तुमी पळोवंक शकता की सध्या काजीचो सिजन आसा आनी त्या टायमार खुबशे लोक हांगा जंगलान काजी एकठांय करपाक येता. जेन्ना खुबशे लोकांक हांगा खबरी नासली की ओमकार हत्ती हो जंगलान आसा. कांयचे ऑफिशल्सा कडसून आनी कांयच्या लोकांक दिश्टी पडटकच जे काजींक लोक गेल्ले ते बेगींतल्या बेगीन सकयल दोंगरासून सकयल देंवले आनी ऑफिशल्स हांगा जे आसले हे सध्या तेका धांवोवपाचें काम हे सध्या चालू आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.